साध्या काळाचो 17वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज साध्या काळाच्या 17व्या आयतारा पवित्र सभा आज्या आजेक आनी आवय बापायक मान करूंक उलो दिता आनी तांच्या बऱ्या भलायके पासून मागूंक उलो दिता. सांगातास आयची देवस्तुती आमकां देवाच्या राजा विशयां नियाळूंक उलो दिता. मोतयां मोलादीक आनी सोबीत आमकां सगल्यांक तें जाय म्हूण बगता. हर एक दादलो आनी स्त्री जात कात धर्म वा गोत्र म्हण लेखी नासता ते आपणावंक आनी ताचे सोबाय अनुभव करूंक आशेता. जेजू आमची अस्कतकाय जाणा जावन सासनाक बाळचे मोती आमकां फावो करून आमची आशा बागयता आनी देवाच्या राजांत भितर सरूंक आपोवणें दिता. देवाच्या राजाचे येणे जेजूच्या मिसांवाचो देय जावन आसलो देखून तो म्हणटा, पातकेजीनी बदला बरी खबर सतमना, कित्याक सर्गेचें राज लागीं पावला. तर देवाचें राज म्हळ्यार कितें? तो एक सताचो मिस्तेर, पूण जेजू मात्र ताचो अर्थ आमकां सांगूंक शकता. संवसारी राजां वेगळींच जावन आसात. देवाचें राज म्हळ्यार देवाची राजवटकी आनी ताचें हाजीरपण आमचे मदें जावन आसा. तर पयलें सर्गेचें राज सोदया आनी उपरांत सगळें प्राप्त जातलें म्हळ्यार बरवशान जिवंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. दावीद राया उपरांत ताचो पूत साल्मांव रायपणाची पदवी स्विकार करूंक भियेता. पूण देव ताका स्वप्नांत दर्शन दिता. अशें क्रिस्तपूर्व 970 इश्वेंत तो राय जावन इस्रायलाची राजवटकी चलयता. इतलो प्रसिद्ध जावंक देवाच्या दर्शनान तो कितें देवा लागीं विचारता म्हळ्यार हेचें पयलें वाचप आमकां उगडापय करता. तें आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. सांपावल रोमाकारांक पत्र बरोवन कळयता, क्रिस्तांव धर्म जुदेव धर्मा परस कितलो उंचलो आनी जुदेव धर्म जेजूच्या येण्याक एक तयाराय मात्र म्हळें स्पश्ट करता. क्रिस्तांवांनी आपल्या आपोवण्याक विस्वासी रावल्यार तांकां सासणीक जिवीत फावो जातलें म्हळें कळयता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. शुभवार्तीक प्रस्तावन. मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 7 ओपारी आसात. विविध वेळा जेजून उलयल्यो त्यो ओपारी जावन आसा. आज 503 ओपारी मदें पयलीं 2 सर्गेंचे राज सर्व दिरव्यां मदें मोलादीक जाल्यार तिसरी ओपार देवाचे कुशी करचें सडवणें गरजेचें म्हळ्यार शिकयता. तर सर्गींच्या राजा विशयान समजणी दिवची सुवार्ता आतां चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी संवसारी जिवीत सर्गी राजाक वाट म्हळें समजून आपल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक सर्गी संत यात्रेकूंक आनी संवसारी वंदवण्याचेर सयत व्हरूंक तांकां खरें मार्गदर्शक आनी भावार्थ्याचे इशारे कर म्हूण मागता. दुसऱ्या देशा पासून मोगळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सेवे त्यागाचो मनोभाव आपणावन आपणाक लाभलो हुद्दो आनी अधिकार लोकांचें बरें मोन म्हणलें समजून प्रमाणीकपणी आनी शाणेपणी परचेच्या बरेपणा पासून वावरूंक आनी विशेश रितीन समाजांत आनी देशांत शांती स्थापन करूंक वावरूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्ता पासून दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी आनी घरांनी अशा आमच्या पिडेस्त प्रायेस्त आनी निराधाऱ्यांची आमी जतन करूंक तांच्या एकसूरपणान सांगात दिवंक अशें देवाच्या राजाची गोडसाण तांकां चाखूंक दिशें आमचें थंय बरें मोन रच म्हूण मागता. चवथें आवय बापाय पासून विस्वासी बापा, आमच्या आवय बापायंक भलायकेन दवर. तांच्या उतर प्रायेर तांकां आमी मोगान मै पासून जतन घेवंक आमकां उदार मोन दी. ताणें शिकयल्ल्या वाटेन चलूंक आमकां शिकय अशें तांचें जिवीत सार्थक जावन ताणें खर्चूंक आमी आदार जायशें आमकां करपा लाभय म्हूण मागता. पांचवे फिरगस कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आमा सर्वांनी सर्गींचे दिरवे अत्रेगूंक आनी संवसाराच्या सर बलवण्या तावन मेकळे रावंक आनी तुजे कुशी निरंतरी करूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता.